सरकारी हॉस्पिटलांनी दुयेंतींची जतनाय घेवपा खातीर केअर टेकर उपलब्ध करून दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा। सर्वसामान्य लोकांक परवडटा अशा दरांत सरकारी हॉस्पिटलांनी केअर टेकर उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें। मया आयोजीत केल्ल्या मेगा भलायकी शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यांत विश्वजीत उलयतालो। गोंयच्या न्हंयांनी आतां मेरेन फक्त 2 तरेची हुदां जांकां पाणमजार म्हणटात ती मेळटाली। एक एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर आणि दुसरे स्मूथ कोटेड ऑटर। मात हालींच गोंयांत तिसरे दुर्मिळ जातीचे हूद सापडले जाका युरेशियन ऑटर अशें म्हणटात। मात दुख्खाची गजाल म्हळ्यार हे जे तिसरे दुर्मिळ हूद सापडले ते दुर्दैवान रस्ते अपघातांत मरण पावले। देशाच्या हेर राज्यांचे तुळनेत फास्ट ट्रॅक न्याय निवाड्यांचे बाबतीत गोंय बरेच फाटी आसा। गोंयांत फास्ट ट्रॅक स्पेशल आणि पॉक्सो कोर्ट एकूच आसा। ल्हान राज्य आसूनय गोंय न्यायालयीन कार्यक्षमतेत समान आकाराच्या हेर राज्यांचे तुळनेत बरेच फाटी आसा। देशभरातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या फास्ट ट्रॅक कोर्टांनी आतां मेरेन 2,99,624 केशी हाताळ्ळ्यात। स्थापनेत सावन गोंयच्या फास्ट ट्रॅक स्पेशल आणि पॉक्सो कोर्टान आतां मेरेन फक्त 95 केशी हाताळ्ळ्यात। हातूंत फास्ट ट्रॅक कोर्टान 61 जाल्यार पॉक्सो कोर्टान 34 केशी हाताळ्ळ्यात। दुसरे वटेन मेघालयान 647 आणि त्रिपुरान 438 केशी हाताळून बरी कार्यक्षमता दाखयल्या। तशेंच 218 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि 74 पॉक्सो न्यायालय आशिल्ल्या उत्तर प्रदेशान आतां मेरेन 82,661 केशी हातावेगळ्यो केल्या। जाल्यार 101 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आशिल्ल्या महाराष्ट्र आणि 45 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आशिल्ल्या राजस्थानान न्यायदानाचे बाबतीत बरी कामगिरी करून दाखयल्या। फाटले कांय दीस राज्यांत गरमी वाडत आसा। कमाल तापमाना सयत किमान तापमानात वाड जाल्ल्यान गरमी सोसूंक जायना। शेनवारा पणजेत चडांत चड 34.5 अंश जाल्यार उण्यात उणें 26.3 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली। मुरगांवांतले चडांत चड तापमान 34.1 अंश जाल्यार उण्यात उणें 25.6 अंश सेल्सियस असलें। राज्यांत 23 ते 26 मजगतीं चडांत चड तापमान 34 ते 35 अंश उरपाची शक्यताय आसा। मजगतीं सकाळीं आनी सांजे वेळार कांय सुवातांनी दव पडपाची शक्यताय उप्रासल्या। कोकण रेल्वेच्या प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनाक नेवराच्या लोकांनी खर विरोध केला। तशेंच खाजन शेतांच्या विशयावेल्यान थळावे लोक आणि मानस धनिया मदीं बाचाबाची जाली। मानशेच्या उदकाक लागून खाजन शेतां पेड्डेर जातात ह्या विशयावेल्यान आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो। हो विशय घेवन परतून एक फावट मामलेदारा फुड्यान वचून तो जाग्यार घालपाचें आश्वासन आमदार विरेश बोरकारान शेतकारांक दिलें।
पंचायत सचिवाच्या मनमानी वयल्यान लाटंबारसे कासरपाल पंचायतीची ग्रामसभा तापली। दनपारा उपरांत पंचायत सचिव कार्यालयात हजर आसना अशी कागाळ ग्रामस्थांनी केली। जाल्यार कागाळ करून लेगीत ह्या सचिवाड कारवाय जायना अशी खंत सरपंचान उक्तायली। पंचायत वाठारांतल्या बेकायदो प्लॉटां आड कारवाय करतले अशें सरपंचान ग्रामसभेत स्पश्ट केलां। मेगा प्रकल्पांच्या विशयावेल्यान कोरगांवची ग्रामसभा बरीच तापली। पंचायत वाठारांत येवपी मेगा प्रकल्पाक नगर नियोजन खात्यान दोंगर आनी झाडां कातरपाची परवानगी दिली, जाल्यार उपोशणाक बसपाची शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिली। सध्या दिल्ली परवानगी फाटीं घेवपाची मागणी तांणी केल्या। आयतारा जाल्ली मोरजेची ग्रामसभा पार्किंग प्रकल्पावेल्यान तापली। पर्यटन खात्यांतर्गत तेंबाणा वाठारांत येवपी पार्किंग प्रकल्पाक थळाव्यांचो खर विरोध। हो प्रकल्प उबारपाक पंचायतीन CRZ विभागा कडेन परवानो घेतला काय म्हणून ग्रामस्थांचो प्रश्न। हो प्रकल्प आयलो जाल्यार रस्तो वतलो, तशेंच बिगर गोंयकार येवन आपलो वेवसाय करतले। पंचायतीनूय ह्या प्रकल्पाक विरोध करचो अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली। तशेंच बेकायदेशीर बनावट, कागाळी कचरो आनी रस्तो रुंदीकरणाचो विशय चर्चेक आयलो। बोगस कागाळ करपे आड कडक कारवाय करपाचो निर्णय आयतारा जाल्ले कारापूर सरवण पंचायतीचे ग्रामसभेत घेतला। पंचायत वाठारांतल्या एका प्रकल्पा आड दिल्ल्या निवेदना वयल्यो सयो बोगस आशिल्ल्याचे उघड जातकीच ह्या मुद्द्यावेल्यान ग्रामसभा बरीच तापली। पारोडा पंचायती ग्रामसभा घेवपाक जागेचो उणाव भासपाक लागला। पारोडा कोंबाट प्राथमीक शाळेचो जागो ग्रामसभा तशेंच वेंचणुकेच्या वेळार वापरचो पडटा। कोंबाट प्राथमीक शाळेच्या जाग्यार पंचायतीचे घर बांदचे अशी मागणी आदले आमदार क्लाफासियो डायस हांणी केल्या।
गोयच्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळारूच मोजत कार्य केल्ल्यान तेलंगणातले 5 प्रवाशी सुखरूप वाटावले. मध्य प्रदेशात जाल्ल्या अपघातात हे 5 प्रवाशी कारीत पडकून पडिल्ले. दोन दिवसांच्या शियाळ्या अधिवेशना उपरांत आता मार्चात 3 दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जातले. 24 ते 26 मार्च अशे 3 दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन जातले. 3 दिवसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक लागून विरोधक बरेच चाळवल्यात. केंद्रीय भलायकी खात्याची 100 दिवसांची टीबी मुक्त करपाची मोहिमेअंतर्गत आता मेरेन 5 लाख टीबी दुयेंती सापडले. पुराय देशभरात ही मोहीम सध्या चालू आसा. या मोहिमेखाला 10 लाख निक्षय शिबिरांचे आयोजन केले. हातूंत 836 निक्षय वाहनांचो आस्पाव केल्लो, जातून या दुयेंसांचेर उपचार मेळचे खातीर सगळ्यो सोयी सुविधा उपलब्ध केली. खासा करून ग्रामीण भागांनी ही वाहनां दवरिल्ली. ते भायर सुमार 2,40,000 निक्षय मित्रांनी स्वयंसेवका खातीर नोंदणी केल्ली आसा. हे स्वयंसेवक ह्या शिबिरांनी लोकांक मजत करून ह्या दुयेंसाविशीं जागृताय करून योग्य ती म्हायती दितात. लोकांक गरजेची अशी न्यूट्रिशनल बास्केटां दिवन तांच्या आहाराक गरजेचे आशिल्ले खाणा जेवणांची पुरवणूय केल्ली आसा. एड्साचेर उपचार करपा खातीर आता भारताक विदेशी मजत घेवपाची गरज पडची ना अशी माहिती राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेचे उपसंचालक डॉ. उदय दास हांणी दिली. ह्या दुयेंसाचेर उपचार करपा खातीर 94% फंडिंग केंद्र सरकारा कडल्यान येता. फक्त 6% संवसारीक पावंड्यावेल्यान मजत मागयतात अशें डॉ. दास हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 खातीर 1,500 वयर नामांकन आयल्या. हो पुरस्कार 3 विभागात नागरी सेवकांच्या योगदानाक दितले अशें कळटा. जिल्ह्यांची समग्र उदरगत आकांक्षी ब्लॉक कार्यावळी आनी नवनिर्माण अशे हे विभाग आसात. हातूंतल्या 2 विभागात वट्ट 5 पुरस्कार भेटयतले. त्या भायर नवनिर्माण विभागात 6 पुरस्कार भेटयतले अशें कळटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या हस्तुकी 21 एप्रिल ह्या नागरी सेवा दिसाक हे पुरस्कार भेटयतले.
आरबीआयचे आदले राज्यपाल शक्तिकांत दास हांका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मुखेल सचिव 2 म्हणून नेमणूक केल्या. त्यांची निवड मंत्रिमंडळाचे नेमणूक समितीने मान्य केली. श्री दास हे तामिळनाडू केडराचे आदले 1980 बॅचाचे IAS अधिकारी जावन आसात. आठ मार्च या बायलां दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सगळे समाज माध्यमावेले अकाउंट्स नारी शक्ती अंतर्गत भारतातल्या विंगड क्षेत्रातली काय प्रेरणादायी बायलां चलयतली असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. तांच्या उपक्रमाक लागून वेगवेगळ्या बायलांची प्रेरणादायी अनुभव भौसा मेरेन पावतले. देखून प्रधानमंत्र्यांनी स्वता सगळ्या बायलांक उपक्रमाक वांटो घेवपाचें आवाहन केलां. आयतारा जाल्ले मन की बात ह्या कार्यावळीत तांणी म्हत्वाची म्हायती दिली. केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या मोहिमेअंतर्गत देश का प्रकृती परीक्षण अभियान 5 खेपेक गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डात नोंद जाल्लें आसा. वल्याकी मोहिमे खातीर एका सप्तकात सगळ्यात चड प्रतिज्ञापत्रां मेळिल्ल्याचो विक्रम हे मोहिमेन केला. तातूंत 60,04,912 प्रतिज्ञापत्रां आशिल्लीं. ह्या रिकॉर्डान एका म्हयन्यात सगळ्यात चड प्रतिज्ञापत्रां मेळिल्ल्याचो विक्रम मोडून ह्या फावट एका म्हयन्यात 1,38,92,976 इतली प्रतिज्ञापत्रां एकठांय करपाचो विक्रम केला. भारतातल्या देशी हवाई प्रवाशांच्या येरादारी आंकड्यात जानेवारी महिन्यात बरीच गती पळोवपाक मेळ्ळी. ह्या एका म्हयन्यात 150.3 लाख इतले प्रवासी जाले, जाका लागून वर्सुकी 14.5% इतली वाड जाल्या अशें ICRAच्या अहवालात म्हणलां. आर्थीक वर्स 2024-25चे 10 म्हयने पयले तर देशी हवाई प्रवाशांच्या आंकड्यात 7.5%नी वाड दिसून आयली. ते भायर विदेशी हवाई प्रवाशांच्या आंकड्यांनी लेगीत हयनयशी वाड जाल्ल्याचें दिसलां. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान म्हळ्यारूच PM आशा येवजणेक 15व्या अर्थ आयोगाच्या माध्यमांतल्यान चालू दवरपाक मान्यताय दिल्या. ह्या येवजणेची मुजत 2025-26 मेरेन वाडयल्या. ह्या येवजणे खाला शेतकऱ्यांक बऱ्यापैकी दर सुनिश्चित करून दिवप आणि गिरायकां खातीर गरजेच्या वस्तूंचे दर स्थिर करप हो हेत आसता. आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगणा हांगा शेतकारांकडल्यान धान्य घेवपाच्या खरेदीक सुरवात जाल्या. अजून मेरेन 12,006 शेतकारांक हाचो लाव जाला. हेर राज्यांनी ही प्रक्रिया बेगीन सुरू जातली अशें कळटा.
सोनफातर काकुमंडी वाठारांतल्या रस्त्याची येवती चल्ली आसा. पुराय रस्त्यांक फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडी चलोवप्यांक त्रास सोंसचे पडटात. रातच्या वेळार फोंडकुलां स्पश्ट दिश्टी पडनाशिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाणूय वाडत आसा. देखून बेगोबेग रस्ते दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी आसिम शेख हांणी केल्या. शेकड्यांनी वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या मुळगांवच्या रामनाथ ह्या स्थळाचेर अंदू महाशिवरात्र मनोवपाचें गांवच्या लोकांनी थारायलां. रामनाथ ह्या स्थळाचेर खडपाचेर कोरिल्ले शिवलिंग तशेंच नंदी आनी हेर शिळा अजूनय शाबूत आसात. म्हापशा करसवाड्यार कंटेनर आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. महामार्गार बेकायदेशीरपणान पार्क केल्ल्या कंटेनराक फाटल्यान दुचाकीन धक्को दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी दीपक कुरगांवकर गंभीर जखमी जाला. देखून ताका उपचारा खातीर म्हापशेच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. आल्तीन आनी ताळगांव रुटावेल्या स्मार्ट बशींनी कंडक्टर नाशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जातात. ह्यो बशी कॅशलेस आशिल्ल्यान कॅश पयशे घेनात. ताका लागून नवीन प्रवासी बशीन चडलो जाल्यार ताका ही सिस्टमूच खबर नाशिल्ल्यान अशा प्रवाशांचे हाल जातात. कदंबाच्या ह्या कॅशलेस सिस्टमीक लागून चडशे प्रवाशी खासगी बशींनी वचपाक प्राधान्य दितात. ताका लागून कदंबाच्या स्मार्ट बशींनी प्रवाशांचो उणो प्रतिसाद आसता. मोडसाण सारकिल्ले दुयेंस संवसारभर नेटान वाडत आसा. तशेंच मोडसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाच्या प्रमाणांतूय वाड जाल्या. खासा करून तरणाट्यां मदीं हें प्रमाण चड वाडिल्ल्याचें एका अभ्यासात दिसून आयलां. अमेरिकेंतल्या हालींच्या संशोधनांतल्यान अमेरिकेंत फाटल्या 20 वर्सांत मोडसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवप्यांचें प्रमाण 30 पटीन वाडलां अशें दिसून आयलां. भारतांतूय हें संकश्ट दिसता. जंय जिणे पद्दतींत बदल, शारीकरण, आहाराची चुकीची संवय ह्या दुयेंसांचे मुखेल घटक अभ्यासांतल्यान दिसून आयले. मध्यम पिरायेच्या दादल्यांक बायलां परस मोडसाण आनी काळजाच्या दुयेंसांक लागून मरण येवपाचें प्रमाण खूब चड आसता. अमेरिकेंत 1999 वर्सा दर 1 लाख लोकां फाटल्यान 2.1 मरणांच्या आंकड्यावेल्यान 2020 वर्सा 7.2 म्हळ्यार 243% वाड जाल्या.